दाबोळी विमानतळा भायर बरेचशे इल्लीगल ऍक्टिव्हिटीज चलतात. कस्टमरांक प्रायव्हेट व्हेकल रेंट कॅब म्हणून दिली जाता. हे सगळे बाबतीन प्रशासनाक सगळे खबर आसा, तरी प्रशासन काय हालचाल करिना. ही खरीच एक निंदास्पद गजाल. कस्टमरांक रेंट कॅब रेंट कार म्हणून दिली जाता. पळयत जाल्यार ही गाडी पळयात तुमी, ही कशी प्रायव्हेट व्हेकल रेंट कॅब म्हणून कस्टमराक दिल्ली हा. हे कोणाची गाडी रे? तुम्ही पाहू शकता हांगासर एअरपोर्टाचेर ही गाडी GA03Z7986 कस्टमराक दिल्ली हा. हाँ बुलाओ सर इधर, उसको बात बुलाओ. करो. उस बंदे को वो पीछे इधर ही होगा ना, कहीं मेरे को क्या पता. सर ये गाड़ी लेके जाने को अलाउड ही नहीं है अभी आपको. थमा के चला गया, मैं कैसे समझ करूं ये बता. तुम्हारे इसको बुलाओ ना सर वापस. तुम्ही नोंद घेवपाची. ही गाडी एक अशें हांगासर एअरपोर्टाचेर प्रायव्हेट गाडये रेंट कार म्हणून दिल्ले जातात. गेस्टांक फोंडान घालपाक आगे रे. अरे कितें आमी कितें करूया, आमकां तें सांगता म्हण आमी कितें करूया. हिंगा कितले जाण गाडी दिता कितें बोलया सर. तुमकां पावलें खबर ना. आमचेर एक प्रायव्हेट कार आसा, थार आसा, ती खंय तरी कस्टमराक दिल्ली हा. आणि आमी जेन्ना विज्युअल काडले तेन्ना खंय तरी कस्टमराक देंवपाचें पडलें आणि ती चावी रिटर्न दिवपाक पडली. तो जो कोण गाडी येता तेजे क्लियर कट म्हणणें आहा ऑफ द रिकॉर्ड्स की खंय तरी हांगा पुलिसांक RTOंक सगळ्यांक खबर आहा, सगळ्यांक कितें ते टायम टू टायम पावता. आणि खंय तरी गव्हर्नमेंट मशिनरी हे जे प्रायव्हेट टॅक्सी आहा, प्रायव्हेट कार्स आहात, तांकां खंय तरी गव्हर्नमेंट मशिनरी हेल्प करता भाड्याक दिवपाक. तो खंय तरी सरकार जेन्ना म्हणटा की आपूण स्वयंपूर्ण आणि सगळे कितें करया म्हणटा आणि हांगासर असले इल्लीगल धंदो चालू आहा, तेन्ना खंय तरी हांगा पुलीस ऑथॉरिटी हांगा एक्शन घेयना, हांगा RTO एक्शन घेयना, हांगा कोणाक काय पडलें ना अशें दिसून येता. आणि हांगासर लोकांचे इल्लीगल जो धंदो आहा तो सामको फूल फ्लॅज चालू आहा. आणि लोक सामके जे इल्लीगल करतात ते भरपूर प्रमाणात करतात, आणि जे कोण कायद्यान करतात तांकां 1 रुपयाचो देखून हांगा फायदो जायना.